ऑब्वियसली सगळे जाणां तेश करून इट्स अ ग्रेट लॉस. ओके, आनी फॉर मी पर्सनली म्हळ्यार ही वॉज फादर आनी कितें तो सगळ्यांक खबर आहा न्हू, सो तें सांगपाचें कांय ना तितून. एवरीबडी नोज फादर केस तो. आनी आमचें क्लोज व्हेरी क्लोज बॉन्ड आहा. बट इट्स सॅड एक्चुली. लास्ट केन्ना उलयल्ले तुमी फादर कडेन फिरमेक कितें सांग? म्हाकूय तो उलोवपाक मेळनाहलो केन्ना. हां केन्नाय जाल्यार कितें इम्पॉर्टंट आहल्यार करप ताणें. हा रे जायते तशें कितें सांगता तुका ह्या टायमार. फादराचें सांगपाक जाल्यार देर इज लॉट्स आय कॅन टेल. आमचे भुरगेपणांसून आमी बाराबरचे न्हू, फाटल्यान शिकले बाराबर. सो जर पयलेसून न्हू, पयलोसून आमकां आतां इवन हांव आनी तो पासून आमी सदांच अशें डिस्कस करताले पयलींसून. आतां पासून न्हू, लायक नॉट आतां तो जितलो एक्टिविजमान दिश्टी पडपाक लागला तेदून पासून न्हू, आमकां पयलींसून घरान जावं फॅमिलीन आमचें तशें आसतालें, लायक कन्सर्न अबावट एनवायरमेंट. आतां वी आर फार्मर्स, इवन आय डू दॅट ऑल्सो नाव. सो तें चालू आसता, तें रोगतांक आहा म्हळ्यार जाता तें कडेन कितें तेश जाता. सो तो मागीर ही वॉज मोर इन टू लायक पब्लीक सर्वीस टायप, म्हणटा तागे तें चड दिश्टी पडटालें. आनी ही वॉज इफेक्टीव ऑल्सो एज यू नो, लायक तेगे भरपूर आयकताय, तेगे फॉलोईंग तितलें आहलें तें प्रमाणे. सो वी कॅनॉट कंपेर फादर बॉलमॅक्स वीथ एनी वन, आय वूड से. ऑफकोर्स इट्स अ बीग लॉस आमकां फॅमिलीक तरी जालेंच, बट एवरीबडी वॉज हीज फॅमिली. आमी सुद्दां तेश म्हणटा तो. आनी फॅमिली म्हणल्यार हाका केन्ना एक म्हणटालो अरे तुका फॅमिली कितें म्हणा, आपली इतली व्हडली सगळी फॅमिली आपणाली अशें अशें करून म्हणटालो तो. सो इंतेर केन्ना दवरला फायनल? तेर आतां आमी एज पर तो आतां एक्टीव पॅरीश दिसता म्हणजे 2 पार्टी करपाक पडटा. चिकाली पयलीं दवरताले आनी मागीर केपें जातालें. सो टायमींग वगैरे कितें आहा तें आमी मागीर तो 28 टायमींग 28 करपाचें केलां, बट प्रोवायडेड थिंग्स गेट क्लियर्ड. हांव तेंच क्लियर करपाक रावलो आहा हिंगा. सो सद्या आतां मॉर्गेन दवरलेलो आहा. सो थोडें कितें आहा तें फॉर्मेलिटीज उरलेले आहाय ते करता. ते आय एम क्लियर फॉर द सेम रिजन.